ही बायल म्हणले शब्द कितले भेट येतात घेऊन बायबलात कोणी सुद्धा पतीन वाईफ हजबंड म्हणले शब्द गोव म्हणले शब्द त्या म्हाका इंटरेस्ट आयले तर कुटाम म्हणलो शब्द बायबलान कितले पटी आहे म्हाका आनी इंटरेस्ट चडलें भुरगे म्हणलो शब्द कितले पटी आयला चिल्ड्रन म्हणलो शब्द आमचो जेजू एकलो पूत पळया हे भारी इम्पॉर्टंट कुटुंब एक पाड गजाल तुका ती नाका तुका कुटुंब नाका रे उंची गजाल पवित्र पुस्तकान सांगली ना सगळो पवित्र पुस्तक कुटुंबाचीच काणी हे मात्र पत्रापान सांगला पोतीने सांगले बरेच जायचे आमचो देव एकसूरपणान ना आमचो देव कुटुंबान जी येता ताचे भितर बापूयपण आसा पूतपण आसा आनी मोग आसा दैवी कुटुंबांतलो मोगूच तो पवित्रत्म भुरगीं देवाचें देणें खुशीचें फळ ताचें दान एकल्यान आपले बायलेक सोडयत गी देवाचें उतर आमी आयकुया मातेवाचो वांजेल अध्याय 19 हो वांजेल वाचच्या पयले ह्या उलोवपाचो विशय आसा कुटुंब देवाचें योजन फॅमिली इज द प्लॅन ऑफ गॉड आनी ताका आदारून हें वाचप आमी आयकुया सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या इतलें उलोवन जातच जेजू गलिलयांतलो भायर सरून गेलो आनी जॉर्दान न्हंय पलतडी जुदेयाच्या प्रांताक आयलो हांगा लोकांचे जोमे ताचे फाटल्यान वेताले आनी ताणें तांकां बरी केली तोवळ थोडे फारिजेव जेजू सरशीन येवन ताका पारखूच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत वे जेजून तांकां जाप दिली आरांबरस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल कर्ण रसली म्हणलें तुमी वाचलां न्हय आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो ती दोगांय एक जीव जातली देखून ह्या फुडें ती दोगांनय बगार एकच त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळ्या सराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयत म्हूण मोयजेन कायद्यानिशी परवणगी दिल्ली कित्याक जेजून तांकां जाप दिली वय तुमी तुमचेच खुशेचे देखून मोयजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली पूण आरंभातावन अशें नाचल्लें हांव तुमकां सांगता कोण व्यभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो परद्वार आदारता देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भावां भयणीनो कुटुंब देवाचें योजन थोडे पोटी एक उतर आसा फॅमिली प्लॅनिंग फॅमिली प्लॅनिंग करचें फॅमिलीनूच अशें जाता आसतना हें फॅमिली देवाचें प्लॅन म्हूण समजूंक बारीक कश्ट सैरीक सोदची आमी काजाराक इन्विटेशन दिवचें आमी कॅटरिंगा सांगचें आमी MC सांगचो आमी पुराय इगर्जेंत हॉलांत बूक करचें आमी आनी ताच्या उपरांत काजाराचो सगळो संभ्रम कर्स स्टेज प्लॅन करचें आमी
कोणें रेस्पेर करचें, कोणें शर्माव सांगचो, कोणें कितें करचें, कोणें भलायकी मागची, केदाळा काजर, खंयच्या हॉलांत कितें पुरा प्लॅन करचें आमी. आनी ताचे उपरांत भुरगीं केदाळा जायचे तेंय आमीच प्लॅन करचें. हांव न्हू नाका येवच्या वर्सा कितें काय गुड न्यूज ना गे म्हळ्यार तुका कळल्याक वचून विचारचें कोणा कडेन, काजर जाल्ल्या कडेन न्ही, मांय कडेन वा आवय कडेन विचारचें. बाप तांकां कितें कळीत, हांकां आमचें गुड न्यूज केदाळा जाता. असले परिस्थितींत दिसता की प्लॅन करचें कोणें, आमी प्लॅन करचें, सगळें प्लॅन आमचें. पूण हांगासर विशय आसा, ही सगळी गजाल देवाचें प्लॅन. हांवें मस्तुबटी इन्विटेशन कार्डाचेर बरयल्लें पळयलां, मॅरेजेस आर वो मेड इन हेवन म्हणून. आतां कळिता तर पळय, मॅरेजेस आर मेड इन हेवन अँड चिल्ड्रन ऑन अर्थ म्हणून. लग्नां जावची सरकार पूण भुरगीं हांगा संवसारांत म्हूण मस्त वर्सां आदीं बरयल्लें एक लेखन म्हाका उडास आसा. हांव सेमिनारिस्ट आसतना रजेर क्रिसमस टायमार घरा वचूंक आसलें आमकां. तशें फिरगजेंत क्रिसमस कॅरल्स ताका येता आसतना एका घरा पावलो आनी थंय एकलो चरको तिके व्हड आसलो. ताका विचारलें, 7वी की 8वी कितें, तुजें नांव कितें पुता? आकाश म्हणलो. कितें? आकाश. त्या दाळा आवयच्या पालवाच्या इड्यांतल्यान एकलें तिळता भुरगें, तें ताच्या गिल्लान अशें पळयता, सांताक्लॉसाक पळयता. तुजें नांव कितें मा? म्हजें नांव मेघना. आकाश, हाचें नांव मेघना. पयलें सो चेरको आकाश, दुसरें चेडूं मेघना, आनी एक ल्हान बळचें आसा तें पडल्यांता. तुजें नांव कितें? तें खंय उलयता आवय कडेन, तें वर्षा. ताचें नांव कितें? वर्षा. हांव चिंतूंक पडलो, अरे हें इतलें परफेक्ट प्लॅन कशें जालें? आकाशा, मेघना, वर्षा. आतां समजलें थोड्यांक. आकाश आकाशा आतां मोडा, मेघना आनी वर्षा म्हळ्यार पावस. हें प्लॅन खंयच्यान म्हणून केलें. आनी तवळ त्या आदाराचेर हांवें बरयलें लेखान, लग्नां सरकार जातात पूण भुरगीं संवसारांत. पूण हें सगळें प्लॅन देवाचें, मनशाचें म्हूण दिसत. कितें दुसरें भुरगें चेडूं जाताच म्हणून तांणी चिंतलें, वा तिसरें भुरगें परतून चेडूं जाता म्हणून कोणें चिंत. हें बोल्सांतलें न्हय, अजून आसात तीं, अजून आसात. आकाश, मेघना, वर्षा. हांवें इल्लें रिसर्च केलें. इल्लें रिसर्च म्हळ्यार इल्लेशें वयल्या बार बायबलांतले शब्द सोदले. शब्द NRSV बायबल आसा तातूंत शब्द सोदले म्हळ्यार म्हजे कडेन एक सर्च इंजीन आसा तातूंत सोदले. ही बायल म्हणले शब्द कितले फावटी येतात घेवन बायबलांत कोणें सोदून आसचे. पतीन वाईफ म्हणले शब्द पवित्र पुस्तकांत कितले फावटी येतात? 391 पावटी. 391 पावटी. हजबंड म्हणले शब्द, घोव म्हणले शब्द 143 पावटी.
लग्न काजर काजर जावचें काजर कर दिवचें काजर जाल्लो लग्न जाल्लो असली उतरां 103 पावटी. त्या वेळा म्हाका इंट्रस्ट आयलें तर कुटाम म्हणलो शब्द बायबलान कितले पटी आहे? 1295 पावटी कुटाम म्हणलो शब्द आमकां आयकूंक मेळटा. म्हाका आनी इंट्रस्ट चडलें. भुरगे म्हणलो शब्द कितले पावटी आयला? चिल्ड्रन म्हणलो शब्द. फॅमिली 1295. भुरगे म्हणलो शब्द हें इल्लें पाटी मुखार जावयात लेख करता इल्लेशें पूण भुरगे म्हणलो शब्द 794 पावटी. तुमी चिंत बरोबर वो घाले गे लेख सांगता म्हण आमचो विशय तोच. चिल्ड्रन म्हणलो शब्द 794. चाइल्ड म्हणलो शब्द 166. चेरको वा सन वा पूत म्हणलो शब्द आमचो जेजू एकलो पूत. पळया हे भारी इम्पॉर्टंट. पूत म्हणलो शब्द 2421 2421 पावटी पवित्र पुस्तकान पूत म्हणलो शब्द. तशें म्हणटाना उणो आसा म्हूण म्हाका कळीत आसलें कित्याक म्हळ्यार स्त्री प्रधान समाजान बरयलोलो बायबल तातूंत धू म्हणलो शब्द कितलो आसा काय कांय उणो ना. धू म्हणलो शब्द डॉटर वा डॉटर्स म्हणलो शब्द 406 पावटी आसा. 400 चिल्लर पावटी. हें कांय उणें न्हय. भुरगीं नातिल्लीं म्हणलो शब्द 10 पावटी. भुरग्याक जल्म दिवचो म्हणले परी त्या अर्थान 5 पावटी. सैरीक म्हणल्या अर्थान बिट्रोत सैरीक म्हणलो शब्द सादारण 20 पावटी आसा. म्हाका खंय सरी लग्न काजर वा कुटुंब एक नेगेटिव्ह म्हणली गजाल पवित्र पुस्तकान वाचूंक मेळोना. लग्नी एक पाड गजाल तुका नाका ती. दुसरे व्यक्ती आनी तांची जागृत कर हांची जागृत कर अशें म्हणलें आसा पवित्र पुस्तकान. पूण कुटुंब एक पाड गजाल तुका ती नाका. तुका कुटुंब नाका रे म्हणची गजाल पवित्र पुस्तकान सांगली ना. देखून कुटुंबा विशयांत पवित्र पुस्तकान कितें सांगलां जाल्यार तें बारी पॉझिटिव्ह धनात्मक बरें कुटुंब म्हणटा आसतना तें बरें पॉझिटिव्ह म्हणलें चिंतप थंयसर उदेलां. आनी देखून प्लॅन हें देवाचें कुटुंब देवाचें प्लॅन म्हणटाना ताका सारको बसता शब्द पॉझिटिव्ह. P for plan, P for positive. धनात्मक चिंतप. देखून कुटुंब म्हणटाना कोणाचे मतीन बेजार येना पवित्र पुस्तकान. कुटुंब म्हणटा आसतना हर एकाच्या मतीन मन फुलता. कुटुंबा विशयांत खंयसरी उलयता आसतना 2 गजाली हांगासर. पयलें हांवें म्हळें इतलीं पुरा नम्रां सांगलीं तितलीं नम्रां थंयसर आसूंक कारण कितें? पवित्र पुस्तक पवित्र न्ही तातूंत पवित्र गजाली म्हणून सर्गा विशांत सासणीक जिविता विशांतच उलया अशें म्हणून ना. सारकें सांगचें जाल्यार सगळो पवित्र पुस्तक कुटुंबाचीच काणी हाका हांव येता. आतां इतले उल्लेख घोवा विशांत बायले विशांत भुरग्यां विशांत कुटुंबा विशांत सैरीके विशांत आसात जाल्यार तें एक प्लॅन देवाचें एक इनडायरेक्ट पुरावो साक्ष म्हणून हळे पवित्र पुस्तकांत इतले उल्लेख. आतां पूत म्हणलो शब्द 2400 वा 2500 पावटी आयला जाल्यार तो पूत खंयतान येवचो? तो पूत कुटुंबांत उदेता वा एक भुरग्यांक कुटुंबांत उदेता. भुरगें म्हणलो शब्द 800 टायम्स
दुसरे अर्थान दुसरे पवित्र पुस्तक आवृत्त्यो दुसरे नोमनेन ही उतरां वापरतात. पूण एक गजाल हांगा समजचें, हे उल्लेख पुरा हें एक प्लॅन देवाचें म्हूण सांगतात. आनी दुसऱ्यान कुटुंब म्हणली घडावळ ती देवाची मांडावळ. कुटुंबाची मांडावळ देवाची घडावळ म्हणली गजाल पवित्र पुस्तक दामून सांगता. अमोरिस लेतिशिया त्या पत्रांत दस्तावेजांत अपोस्तलीक पत्रांत एक अपुरबायेची गजाल सांगल्या. तांतलो दुसरो अध्याय उतराच्या उजवाडान म्हण आसा. उतराच्या उजवाडान आनी त्या अध्यायांत वय उतराच्या उजवाडान पयलो अध्याय फर्स्ट अध्याय तातूंत सांगिल्लीं उतरां पळया. पवित्र पुस्तक सुरू जाता कुटुंबांत, पवित्र पुस्तक आखेर जाता कुटुंबांत. लग्नांत म्हळ्यार आनीक बरें कोण. पवित्र पुस्तकाचे सुरवेर देव दोगांक सांगाता हाडटा. कोणाक सांगा? आदामाक आनी येवेक. आनी आदाम आनी येव हें कुटुंब म्हणटना ताचे सांगातात हेची गजाल आनी एक आसा. ती आसा कश्ट, समस्ये, प्रॉब्लेम. व्हडल्या समस्या सोपूत आसलो अंकांत आदाम येवेक. प्रॉब्लेमॅटीक चिल्ड्रन म्हणटा. कोण काय मालगोडा पुतूच प्रॉब्लेमॅटीक. संवसारान जल्मलो पयलो पुतूच भयंकर वागाक आसता मोसरी. हांव एकलोच पूत म्हूण चिंतलो नासतलें आनी एकलो जल्मलो. हय हें बारीक कॉमन न्ही भुरग्यां मदें कॉमन. एक भुरगें जल्मता आनीक भुरगें इल्लेशें मोसोर करता. हें काय नवें न्ही पवित्र पुस्तकांत आसा. हें आसूं. पवित्र पुस्तक सुरवात जातानाच दोन गजाली. एक कुटुंब आदाम आनी येव भुरगीं. आखेर जाता आसतना अकरेचो पुस्तक खंयचो? अकरेचें पुस्तक खंयचें? वा जुआंक केल्लें उगडापण आनी तातूंत अकरेचो अध्याय खंयचो? 21वे अध्यायांत न्ही 22वे अध्यायांत पवित्र पुस्तकाचे सुरवातेर देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, मनशाक रचलो. त्या अकरेच्या अध्यायांत 22 अकरेचो अध्याय. पूण 21वे अध्यायांत अकरेक पवित्र पुस्तकाचे अकरेक आयलो आनी ना. नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी रचची गजाल. आनी तातूंत दुसरी वळ हांवें पवित्र शहर आनी नवें जेरुजलेम देखलें. होरेताग मेळोंक गेचे व्हंकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देवून येतालें. कळ्ळें? होरेताग मेळोंक वेचे व्हंकले बरी. संवसाराची सुरवेक थंयसरी बारी सापुरबायाचें. कितें? आदाम आनी आदामक मेळोंक येवची ती स्त्री चली देवान हाडून ताका त्या सुरवेच्या पुरुषांक देव मात रावलो. ओपसून दिल्लें कोणें? पळय बारी इंट्रस्टींग न्ही. ओपसून दिल्लें कोणें? देवानंत. पळय अशें हाडून बरें करून पळय म्हणून तें अशें हाडून ताच्या मुखार. आनी भारीच इंट्रस्टींग तो शब्द. भोवशा त्या खातीर विशांतूच एक टॉक दवरयत कोण ना. आदाम आनी येवेन एकामेका नाकाच्या मुखार एकामेका मुखार ताणें खंय उरकुटून पळयलें आसतना पयले फावटी एका स्त्रियेक पळोवचें ताणें. तुमी मस्त पटी पळयलो. ताणें आदाम पयले फावटी एका स्त्रियेक पळोवचें. मुखार हाड. आनी तो म्हणटा हें म्हज्या मांसाचें मांस, हें म्हज्या हाडाचें हाड. मेळोंक येतले व्हंकले परी. हांगाय सेन्स. पवित्र पुस्तक सुरू जाताना पवित्र पुस्तक आखेर जाताना होरेताक मेळोंक वेचे व्हंकले परी. आनी एक वाक्य काडया. वाक्य 9 कितें म्हणटा? वाक्य 9.
सात निमाणी खरकां भरलेली 7 आयदनां घेवन आसलेल्या 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान मुजे सोशीन येवन म्हळें, ये आनी हांव तुका शेळयेची पतीण जावची हॉकल दाखयता. शेळयेची पतीण जावची हॉकल दाखयता. हॉकल आनी न्हवरो तातूंत सुरजोवचो जावचें पवित्र पुस्तक. हॉकल आनी न्हवरो तांचो उल्लेख करनाकेर जाता. आतां हें कित्याक सांगलां नेगेटीव म्हणगी म्हाका सांगूंक जाय इतलेंच. ह्या टॉकाचो उद्देश इतलोच, प्लॅन पॉझिटिव्ह, इतलेंच. प्लॅन आनी पॉझिटिव्ह. हांगासर होकले न्हवऱ्या विशयान सांगलां जाल्यार तें बरें सांगलां, तो उद्देश बरो. आमचो भाव डॉल्फे वडल उलयतना हांवें आयकल्लें. कीर्तन 120:8 ते काडया परतून. कीर्तन 120:8. कीर्तन 120:8 अमोरिस लेतिसिया मोगाचो संतोष कुटुंबांतल्या मोगा विशांत बरयल्ल्या त्या अपोस्तलीक पत्राचो केंद्र जावन आसा हें कीर्तन. आनी तें कीर्तन सगळें ह्या पुस्तकांत अमोरिस लेतिसिया मोगाचो संतोष त्या पुस्तकांत वर्णिलां. आनी तें कीर्तन हांव वाचतां पळया. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी, हॅप्पी मनीस म्हळ्यार कोण? तुज्या हातांच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें. सूख संतोष तूं बगूंक पावतलोय. आतां पळया, आतां इंट्रस्टींग. तुज्या घरा भितर कुटुंब म्हणटा ना, एक घर खंय जावन दी, तें भाड्याचें जावन दी, स्वंत जावन दी, बंगलो जावन दी, गुडचिल जावन दी, टेंट जावन दी, घर. तुज्या घरा भितर तुजी पतीण फळादीक दाखवली सारकी आनी तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. जैतून म्हळ्यार ऑलिवाचे फांटे. आतां पळया, एका बऱ्या मनशाक, एका भागी मनशाक, एका हॅप्पी मनशाक देवान आशिर्वादीत म्हूण चिंतच्या मनशाक वर्णूंक कीर्तनकाराक दुसरें कांय मेळोवं ना गे. मस्तू कास आसचो तूं, मस्तू संपत्ती आसचो, मस्तू पुरा दायज आसचो, मस्तू गोरवां आसचो, ताच्या बदलाक, तशें सांगच्या बदलाक हो कीर्तनकार म्हणटा तुज्या घरा भितर हॅप्पी मनीस, जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बागी, ताच्या वावराचो फळ ताका खावंक मेळटलो. तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी वर्णन पळया. आनी तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. कोण्णी सोयरीं ती कोण्णी आसूं नजो, काली ती आवय बापूय भुरगीं तेका जेवचें पिंतूर, तें फिल्मान जावं दी, आनीकय जावं दी, सिरियलान जावं दी, ताच्या ह्या पुरबायचें पिंतूर दुसरें ना. कित्याक म्हळ्यार इट्स ए परफेक्ट. खंयचें एडवर्टिजमेंटान जाल्यार तांणी हाडचें हेंच. सगळ्यांक अपील जायचें जाल्यार ओके तेल, बरें तेल, तेलाचें एडवर्टिजमेंट म्हूण चिंत्या, वा बरें पिठाचें एडवर्टिजमेंट गोवांच्या. आवय आसा, भितर आसा, धूव एकलें, पूत एकलो, मागीर धाकटो एकलो पिलकाटो, आब, व्हडली माय, मागीर थंय वो गोरसो येजमानी आनी व्हडल्यो व्हडल्यो पुरी करून हाड दवरतना थंय. हो कितलें बरें. त्या दाडा पळय खंयचें तेल वापरलें. हांगासर आमी आनी एक गजाल पळोवंक विसरता, तें अपील जावचें कित्याक म्हळ्यार थंय आसलीं मनशां, न्हय तें तेल, तें पुरी वा आनी कितें खाण, बगर ती मनशांक त्या मेजा भोंवती आसात पळया. हें पिंतूर कांय
पोरणे जावंक ना. हें पिंतोर सदां नीत आमच्या कुटुंबाचें. हें सदां नीत आमच्या कुटुंबाचें हो अनभोग किर्तनगार किर्तनान घालता आनी म्हणटा बागे मनीस म्हळ्यार कोण. तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी. तुज्या मेजा भोंवती तुजीं भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकीं. सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. आनी ह्या किर्तनाक नांव कितें दिलां गोता गी? भक्तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद. देवाचो भक्त हांव देवाचेर पात येता म्हणटल्याचें कुटुंब विवरूंक किर्तनगारान विंचलेलीं उतरां. परतून म्हाका सांगूंक जाय हें किर्तनांत अशें सांगलां जाल्यार ही आवय बापूय भुरगीं तें कुटुंबाचें चित्रण तें ताचें प्लॅन. कुटुंबाचें चित्रण देवाचें प्लॅन देखून तें थंयसर घालां. हांवें सांगलें सुरवेरतावन आखेर पर्यंत पवित्र पुस्तकांत हें प्लॅन विवरिलां. तेका वेगान हांवें सांगचें जाल्यार पळया, तूं आनी तुजी पतीन म्हणटा आसतना सुरवेतान आखेर पर्यंत कितले पती आनी पतीण ते उत्पत्ती पुस्तकांत आदाव जाल्या उपरांत उरल्यो काणयो आसात पती आनी पतीण. थंयसर आसा अब्राहम आनी ताची पतीण सारा. कोली काणी तांच्या फाटल्यान तिणें कालें केल्यार रे वो ओगेत ताका दवडाय म्हळें इस्मायलाक दवडायलें. पतीन सांगलें बरें आयकून आतां आमी मस्त वाट आमी पतीन सांगलें बरें आयकत. थंयसर हांवें नकलो मात दिलो सिरियस काण घेनाका. थंय हें मात्र पाद्राबान सांगलां पतीन सांगलें बरें जाय. आनी ती इक्वल पळया थंयसर इक्वल अब्राहम आनी सारा. अब्राहमाक भुरगो नातलो म्हणटाना हांगा सारा वांचली म्हणी सांगलां दोनीय गजाली. तेच परी एलिझाबेथ आनी जाकरी दोगांय की भुरगीं नातली म्हण सांगलें. एकल्याक म्हूण सांगूं ना देखून थोडे बडी चिंचा आसा तिका मात्र भुरगीं नातलें तशें न्हय. हांगासर पवित्र पुस्तक बारी बॅलन्स रितीन तांकां पळयता. आसूं ताच्या उपरांत इजाक ताची पतीन जाकोब ताची पतीन ताका चड पतीन आसले. मोइशे ताची पतीन. अशें मुखार येता आसतना जायत्यो पती पतिणींच्यो काणयो थंयसर आसात. जायत्या अपुरबायाच्या कुटुंबाच्यो काणयो पवित्र पुस्तकांत आसात. कित्याक आदल्या हप्त्यांत जॉबाची काणी जॉबाची काणी जॉबाच्या काणयेन जॉब आनी ताची पतीन कशें पतीनी ताका दुशीत करता थोड्यो काणयो तस्योय आसात. सैरेगेच्यो काणयो पवित्र पुस्तकांत बारीस अपुरबायेच्यो. इजाकाक पतीन सोदचें काम भारी इंट्रस्टींग. पवित्र पुस्तकांत सैरेगेच्यो काणयो भारी इंट्रस्टींग. इजाकाक पतीन सोदची, जाकोबाक पतीन सोदची. बाय लागीं लव स्टोरी म्हूण सांगूंक जायना पूण बाय लागीं कितें जाता सैरीक जाता. बाय लागीं सैरीक जाता. सगळ्यो सैरीको बाय लागीं जातात. तेच परी समारितान स्त्री ते बांय कडेन पळया सादारण तें चित्रण मोतीक हाडचे परी. आसून त्या विशयांत हांव सांगूंक गेलो जाल्यार म्हाका चड वेळ जाय. सैरीक सोदची परतून या किर्तनाक येता. कुटुंब एक देणें, कुटुंब एक बेसांव,
ह्या विशयान उलयतना कुटुंब रस्ता आसतना देवान सांगिल्ली गजाल आमचे मोतीक येवंक जाय. कितें म्हळें देवान? माथेवाच्या वांजेलांत हांवें येदोळूस वाचलें ती गजाल. उत्पत्ती पुस्तकांत एक दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जीव जातली. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 4. आनी देवान मनशाक आपल्या सारक्यान आनी सुरपायान रचलो. देवाच्याच सुरपायान ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री करून तांकां रचली. आतां हें सांगूंक सुलभ, हें विवरूंक गेल्यार मुग्ध ना. तर देव दादलो गी स्त्री गी दोनींक गी, तशें न्हय, तशें न्हय. देवाक एक स्त्री सांगातीन आसा गी, ना ना ना. काणान गांवांत तशें चिंतताले थोडे, तशें न्हय तें. हांगासर देवाचें वर्तेपण राखलां, तरी तो जितल्या प्रमाणात रचणार मनशा जोडाचें फळादीकपण जिवाळ आनी परिणामकारी आनी ताच्या रचने कामाचें दिसतें रूप, ती गजाल हांगासर बारी प्रमुख जाता. हांगासर आपल्या सारक्याचो आनी सुरपायचो तांकां रचलो म्हणटा आसतना मनशाक देवान भोव आपुरबायेन फळादीकपणी ताच्या रचनेच्या कामाचें एक दिसतें रूप जावन रचलें म्हणून आमी समजोया. हांवें येदोळूस सांगलें हांगासर जायत्यो कुटुंबाच्यो काणयो आसात, जायत्यो वंशावळी आसात. वंशावळ खंय नान उदेली? ताचें घराणें, ताचें कुटुंब, ताचें कुटुंब, ताचें कुटुंब, ताचें कुटुंब. जेजू विशयान उलयतना जाल्यार तो खंय नान आयलो? तो पूत तासो 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 म्हणून पाटी 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 येता माथेव आनी लुकाच्या वांजेलांत. म्हणजे ती वंशावळ वाचतना आमकां कळटा हें प्लॅन आतां तावन हें प्लॅन पयलें तावन आयिल्लें. आमचो देव एकसुरपणान ना. आमचो देव कुटुंबान जियेता. ताचे भितर बापूयपण आसा, पूतपण आसा आनी मोग आसा. दैवी कुटुंबांतलो मोगूच तो पवित्रत्म. देवूच जर कुटुंबांत जियेता, पोरूच त्रिंदादीचें फेस्त जालें तातूंत आमी हें नियाळता, तर हें कुटुंब म्हणली गजाल ताची मांडावळ म्हूण समजूनच्यान आमकां कश्ट जायनात. माथेवाच्या वांजेलांत थंयसर दादलो आपले स्त्रिये संग एकवटतलो आनी ती दोगां एक जीव जातली म्हणली गजाल बारीस आपुरबायेन उखून धरल्या. त्या किर्तनांतल्या भुरग्यांच्या विशयाक येता आसतना आमी येदोळूच पळयलें. सोमे म्हणलें उतर वा देव यावे म्हणल्या उतरा उपरांत चड दिसून येवचो शब्दच पूत म्हणलो. पूत. वडोल आमच्या भावान हें वाक्य वाचलें. जर सर्वेस्पर घर बांदिना बांदप्यांचो वावर व्यर्थ. भुरगीं ही गजाल ताणें स्ट्रेस करूं नात. भुरगीं देवाचें देणें, खुशीचें फळ ताचें दान. जशें झुजाऱ्याच्या हातांत बाण तशें तरणाटपणाचें पूत. ज्या मनशान तसल्यांक आपल्या पोत्यान भरल्यात तो बागी. शहराच्या दरवट्यार आपल्या दुस्माना कडेन वाद करतना तो लजेक पडचो ना. पुरातन संप्रदायांत भुरगीं कितलीं प्रमुख आसलीं आनी साल्वासांवाच्या चरित्रेंत ह्या भुरग्यांची काणी कितली प्रमुख जाता म्हणून घसर दाखोवन दिला. एक गजाल ह्या किर्तनांत 128 128 कुटुंब कश्टांचे कश्ट कुटुंबांत आसात. उत्पत्ती पुस्तकांतच तूं दादल्याक आशेतली, तो तुजेर अधिकार चलयतलो, कश्ट. थंयसर विशेश करून सांगलेले कश्ट दादल्यान आपली बोटां जरोवन वावर करूंक आसा आनी पत्नीन ते प्रसूतपणाचे कश्ट ते विशेष रितीन थंयसर दाखोवन दिल्यात.
आता जेजू ही गजाल बारी गरजेची. देवाक कितेंय करूंक असाध्य न्हय. ताका कितेंय करूंक साध्य. देखून आपल्या पुताक कुपांतान देऊन ताका दडयतालो. मस्त जण आजून मेस्सियाक पातयेनान कितें म्हळ्यार मेस्सियाक ताणें एक्सपेक्ट केल्लोत वयर ताणें येतलो म्हणून. कुटमा वयर आसा ते कुटमा आसचें खंय आंगा सकयल. देखून देवान एका कुटमाक विसलें. आतां थंयसरी पयलें सैरिकेचे विशय कितें मोरयेक जुझे नांवाच्या एका दादल्या संगी करार जाल्लें. आनी ह्या कुटमाच्या सन्निवेशांत जेजू जल्मता. जेजू कुटमान जल्मता. कुटमान जल्मलो, कुटमान ल्हानवड जालो. जेजू कुटमाची भेट करतालो. लाजाराचें कुटम आनी ताच्या भयणीचें कुटम, पेद्रूचें कुटम थंयसर तो वेतालो. आनी म्हजो वेळ मुग्दोन आयलो दिल्लो. आनी देखून आज आतां वाचलेल्या वांजेलाचेर एक दोन उतरां उलोवंक हांव कशी व्हरतां. ते फारिजेव जेजू सरशीन येवन म्हणटात एकल्यान आपले बायलेक सोडयत गी. आनी जेजू जाप दिवन खंय व्हरता तांकां. तांकां दुसरे कडेन खंय व्हरिना. तांकां प्लॅन दाखयता. प्लॅन दाखयता. प्लॅन कितें आसलें. प्लॅन म्हूण सांगला तें शब्द आरंबार. आरंबार म्हळ्यार प्लॅन करचें केदाळा सुरवेरत. प्लॅन करचें सुरवेरत. देखून प्लॅन कितें आसलें तांकां तो प्लॅन सांगता. कोणाचें प्लॅन. मोइजेचें प्लॅन न्हय. मोइजेचें प्लॅन तो सांगना. जेजू देवाचें प्लॅन सांगता आनी म्हणटा आरंबार सुरवेर तांकां देवान आपल्या सारक्याची आनी सुरपायेची करून रचतना ताणें कितें म्हणलें. तांकां दादलो आनी स्त्री कर्ण बायल कर्ण रचलीं अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्ही. देखून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडता आनी आपले बायलेक एकवडटा. तीन दोगांय एक जीव जातात. देखून तीन दोगांनी बगार एक. त्या पासत कितें देवान जोडी केला तें मनीस मोडिना जावं. थोडी हें एक बरो म्हूण चिंतात म्हजी उतरांनी अमोरिस लेतिसियांत. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. अय्यो 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 अय्यो. देखून पापसाहेब म्हणटा हें एक वजें म्हूण चिंतिनाकात. वजें खंयचें. हें प्लॅन. हें प्लॅनच एक वजें जाल्यार प्लॅन कितें. जें देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. देखून ह्या लग्न संस्काराचेर खंयच्याच पुताक अधिकार दिवंक ना. तेलें गाळी सोन सांगचें वाक्य न्ही गे. खंयच्याच पुताक लग्नाचें विच्छेदन करचें तें हक्क दिवंक ना. मागीर थंय करचें आनी करतात तें एनलमेंट म्हळ्यार हांचे मदें लग्नच जावंक ना म्हणून सांगचें. पळया गे विच्छेदन करचें न्ही तो अधिकार कोणाकय ना. पूण हांच्या मदें लग्नच जावना वा तें वॅलीड न्हय म्हणून दाखोवचें. तितल्यान सोडल्यार हो अधिकार कोणाकय दिवंक ना. देखून कोणेय खंयच्याय जोड्यान हें एक आमचेर थापलां हें नातलें जाल्यार बारी बरें आहलें म्हणून चिंतचें न्हय. बगार हें एक देणें म्हूण चिंतचें. हातूंत देवाचें प्लॅन समजोवचें. एक प्लॅन. पूण हें प्लॅन म्हणटना ते परतून आनी एक आर्ग्युमेंट मुखार हाडटात. पूण मोइजेन सांगलां न्ही. मोइजेन सांगलां न्ही. बरें दुखट रे आगतदें म्हणून सांगलां न्ही ताणें. ताका जेजू म्हणटा आतां हांगासर तो तांकां स्पश्ट तरांनी हें प्लॅन विवरिता आनी म्हणटा वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोइजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. निमगे हेळूद यारू माऱ्या. तुमकां सांगचें कोणें म्हणटा तो तांकां. देखून तुमचीच खुशी करचें तुमी सांगलें आयकता तें. देखून मोइजेन तुमकां दिल्लें.
पण અહીંયા પૂર્ણ બારી ગરજે છે पण आरंभातावन तशें नातलें. जेजूचे आर्ग्युमेंट पळया. एक सोडचीट दिवन सोडयेत न्ही. जेजू म्हणटा अय्यो तुमकां सांगलें समजनातल्यांक थोडी थोडी भासनातल्यांक म्हणटात. कोण आहे ताणें मैजन कालें करचें पाप. तुमी इरार करतना ताणें सांगलें. पूण प्लॅन विंगड आसलें. प्लॅन हें न्ही सोडचीट दिवन सोडचें न्हय. प्लॅन आरंभातावन तशें नातलें. हांव तुमकां सांगता आरंभातावन प्लॅन खंयचें. आरंभातावन प्लॅन ताणें आरंभार देवान तांकां दादलो आनी स्त्री करून रोसलीं. ती एक जीव जातली दोगांनय बघा ती एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मडिना जावं. हांव लांबोवंक वचना. म्हाका सांगूंक जाय आसलें एकच वाक्य हांवें सांगलां. लग्न देवाचें प्लॅन, कुटुंब देवाचें प्लॅन, भुरगीं देवाचें प्लॅन आनी ह्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आसा. कुटुंब देवाचें इतलें प्लॅन गी देवच ताका इस्रायल परजेची पतीण म्हूण आपयता. जर हे पती पतीन ह्या दिसांनी पती पतीनच नांत म्हणले बरीच येता मनीस. पती पतीनच म्हणून नांत. आतां काय वतें तांणी रावचें पळय ताका कितें म्हणटात लिव इन रिलेशनशीप. लिव इन थी पती पतीण न्ही सांगात रावतात मात. पती पतीन म्हणली गजाल ती पाड जाल्ली जाल्यार देवच आपले परजेक ती म्हजी पतीन म्हणून सांगतो ना. पोरण्या सोल्ल्यान देव होरेत इस्रायल परजाताची पतीन म्हळ्यार त्या संबंधाक ताणें सरी केला. म्हळ्यार कितलो अपुरबायेचो तो संबंध. जर एक देवाचो आनी ताच्या परजेचो संबंध पती पत्नीच्या संबंधान देवाण घालीचे जाल्यार तो संबंध कितलो अपुरबायेचो जायनाका. देखून तें ताचें प्लॅन. नव्या सोल्ल्यांत जेजू आपलो आनी पवित्र सभे मदलो संबंध होकले आनी नवऱ्या मदल्या संबंधा बरी विवरिता आनी म्हणटा क्रिस्त होरेत आनी पवित्र सभा पतीण. देखून पवित्र सभा क्रिस्ताची पतीण. कितलें अपुरबायेचें. जर पती पतीन तांणी सांगता आसचें तें तितलें अपुरबायेचें न्हय जाल्लें जाल्यार तें देवाचें प्लॅन न्हय जाल्लें जाल्यार देवच आपलो संबंध असो विवरितो गी. भाव भयणीनो कुटुंब देवाचें प्लॅन म्हणून आमी कितलें समजता तितलें कुटुंब मोगाचें मंदीर जाता. कुटुंब देवाचें प्लॅन म्हणून कितलें आमी समजता तितलो कुटुंबांत संतोष वाळून येता. कितलें हें लग्न कुटुंबाचें जिवीत देवाचें प्लॅन म्हूण समजता तितलें आमच्या कश्टांत धैर्य मेळटा आनी फुडें सरोंक बळ मेळटा. कितलें आमी कुटुंब देवाचें प्लॅन वा योजन म्हूण समजता तितलें आमी घट जाता भावार्थान. आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ वाडोवन दी. आमची लग्न जाल्लीं तरणाटीं वा आमची मलगडी लग्न जावंक वेची आमची तरणाटीं लग्ना विशयान चिंतची. पयलें चिंतून दीत आमचें कुटुंब आमी बांदिल्लें कुटुंब आमी बांदूंक वेचें कुटुंब आमी बांदूंक वचोंक चिंतून आसचें कुटुंब तें सगळें प्लॅन ताचें आनी तें प्लॅन म्हूण समजून भावार्थान मुखार वेतेल्यांचें बेसांव व्हरतें. एकंत हार्मोनियांगी धाकटें बगे ಒಂದು कुटुंब सगळ्यांक येता आमकां आमरी जाल्लेंत कुटुंबाचो तेर्स जाल्ल्यान चडवत पोटी म्हणचें कंतार बगे ಒಂದು कुटुंब बेसांव आमचेर घाल. उबे रावया उबे रावया. बागी ಒಂದು कुटुंब बेसांव आमचेर घाल. सोलूंच्या कामी देवाचे कुशेकार
शिकय तू आमकां भागी तुजी चाव वायटा विज्ञांतली राख आमकां सदां काळ जेजू तू आमचो मोरये तू आमची मां सुजे तू आमकां जाय मागता तुमची ससाय जेजू तू आमचो मोरये तू आमची मां सुजे तू आमकां जाय मागता तुमची ससाय. थँक्यू. देव बरें करूं.